लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोग्यात शामुली गाय लोकशाही आमच्या गोंयांत वेंचणुको जश्यो डिक्लेअर जाल्यो की ना आनी जर तांकां मागीर तिकेटी मेळना जाल्यार मरे रोखडेच तांकां तिडक मारता आनी मागीर ज्या पक्षान ते आशिल्ले पळय तो पक्ष एक तर भ्रश्टाचारी जाता ना जाल्यार जातीयवादी जाता. अरे आपले धुयेक तिकेट दिवना म्हणून चर्चिलान काँग्रेस सोडली आणि आपणाक तिकेट दिवना म्हणून सार्दिनान काँग्रेस चोराची पार्टी असो आरोप केलो मरे. अरे वर्साचे 12 म्हयने मरे कोणा उपकाराक पावनात. जशें इलेक्शन डिक्लेअर जालें की भाशींक बांदून हे सगळें तयार. पूण आम आदमी पार्टी सोडल्यार खंयच्याच राजकीय पक्षाक एका बायले मनशाक तिकेट दिवची अशी दिसली ना रे गोंयांत. आगो हरशी म्हणून खंयच्या राजकीय पक्षाक दिसता बायलांक दिवची तिकेट म्हणून केन्ना आयकलां तुवें? जाणा मरे दोत्तू आप्पा हे मरे फक्त बायलांचो मोर्चे आनी आंदोलन करपाकूच मरे राजकारणी बायलांचो उपयोग करता. आतां चर्चिलाकूच पळय मरे आपल्या धुवेक तिकेट मेळूंक जाय म्हणून कितलो यत्न केलो ताणें. पूण ती एक बायला मनीस म्हणून न्ही आपली धूव म्हणून. शी आमचो चर्चिल मात तसो न्हू. आनी कितें सांग तूं आमचो चर्चिल मास लिडर तो. आनी काँग्रेसीन अशें करप म्हणल्यार हें सारकें न्हू तेजें सारकें न्हू. दत्तू आप्पा सारकें न्हू तेंचें. सारकें तुगेलें. चर्चिल मरे रेजिनल्डान दोगांनी सेव गोवा पार्टी फॉर्म केली. मागीर 2007 इलेक्शनान दोगूय ते आमदार म्हणून निवडून आयले आनी आतां दोगूय कोत्र कित्याक रे दोत्तू आप्पा ते? गोश्टी हांव राजकारणान मरे कोण कोणाचो आमीक आनी दुस्मान नासता. आगो आतां पळय काँग्रेसींतलो उठ्ठा भाजपान वता शिवसेनेंतलो उठ्ठा राष्ट्रवादीन वता. ह्या पक्षांतल्या त्या पक्षान उडयो चालूच आसा. पूण तूं जसो पक्षान भितर सरलो घ्या तुम्हाला तिकीट रेडी तिकीट आसता. अरे भाजपान एके वाटेन मोदीक प्रायम मिनिस्टर करपाक सोदतात आनी दुसरे वाटेन पक्षांतले व्हडले जे सिनियर लिडर आहात न्हू तांकां तिकेट दिनात मरे ते. हय पूण ते नमो करपाचेर खंय बंदी घाली न्ही. नामो म्हळ्यार कितें रे दत्तू आप्पा? अरे नामो न्हय ते नमो म्हणजे कितें नरेंद्र मोदी नरेंद्राचे न आनी मोदीचे म नमो अशें ते. तशें जाल्यार हांव फाल्यांच्यान तुका आनी दत्तू आप्पा म्हणना द म्हणून सोडटा. जाणा मरे तूं अप्पा तूं जाणा आमच्या भाईन फॉर्म भरला लोकसभे वेंचणुकेन आनी तो हे फावट शिवर निवडून येता. बाई हय बाई भाऊ बाबा दादा बाबूश आनी बाबू अरे असली नांवां असल्या शिवाय मरे त्या राजकारणाक आनी त्या वेंचणुकेक उमेदूच येना. अरे गोंयना बाई म्हणल्यार तो मरे पयर आमच्या वाड्यार आयिल्लो तो. हय गो तो बेस्ट मनीस हा. खंयचोय मनीस तेच्या दारार वतात न्हू जाल्यार तो रिकामा हातीन केन्नाच परतून धाडना तेका. म्हणजे कितें रे गोंयना म्हणजे तेच्या घरा वता पळय तो परत वतना पोटलो बी दिता कितें रे? तशें न्हू गो पोटलो मिटलो न्हू गो. पूण जो कोणी कसलोय प्रश्न घेवन तेच्या दारार वयता पळय तेका तो उत्तर दिता. म्हणजे फक्त उत्तर दिता मरे. हय हय बॉल्सान काय घालना मरे. अरे आमच्या चर्चिलाच्या घरा वचून पळय तुमकां कळटलें काँग्रेसीन ताका तिकेट दिवपाचीच. अरे कशें आहात रे तुमी सगळे? आसा बरें. हे पळयात मातशें तुमी फुडें वचात. हांव रोखडो तेंचे कडेन खबरो करता आनी रोखडो तुमचे कडेन परत येता. भाई यो बस. दत्तू अप्पा वयना कशें आसात रे तुमी? बरें आसा. दत्तू अप्पा हांवें फॉर्म भरला. खंयच्या पक्षाचे भरला बाबा? पळय दत्तू अप्पा म्हाका खंयच्याच पक्षाची गरज ना आनी हांव लोकांची सेवा करपाक राजकारणान भितर सरला म्हणून म्हाका पक्षाची बिक्षाची गरज ना. म्हाका जावो जाल्यार म्हाज्या स्वताचो पक्ष काडपाक जाता म्हाका. म्हणटकूच तुमी जाणा दत्तू अप्पा ह्या इलेक्शनाक हांव उबो रावला आनी हांवें अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला. अपक्ष फायदो मरे अपक्ष म्हटल्यार? हां पळय कसलोय फायदो जावपा खातीर हांव राजकारणांत भितर सरूंक ना.
म्हाका लोकांची सेवा करपाची आसा कळ्ळें न्हू हांव तुमचे कडसून शोक जावन तुमची सेवा करपाक म्हाका तुमी संदी दिवची अशें तुमचे कडेन मागपाक आयला हांव कळ्ळें न्हू तुमकां बरें तूं अप्पा आमच्या भाईचे विचार कितले महान ते म्हाका दिसता हे फावटी आमी ताका एक चान्स दिवन पळोवया अरे गोयना हांवें मरे हेजे पयलीं मरे खूब लोकांक चान्स दिलो पूण मेले निवडून आयले की ना मेळटा थंय आनी वचत थंय मरे रोखडोच हात मारतात तूं अप्पा एक मात सांगता सगळ्यांकूच एकेच तागडेन जोगपाक जायना सगळेच सारके नासता अरे बाबा सगळे राजकारणी मरे एकाच मायेचे म्हणी अमृत्या हांवें पळय आमी हांगाच चुकता आमी हांगा चुकना पूण आमी पॉलिटिकल लिडरांक वळखुपाक चुकता हें चोय लिडर कोण आमी झोगाडटा पूण शेवट आमी वोट कोणाक मारतात देशा खातीर मारता मरे काय मनशाक चोन मारता सगळ्यान पयलें म्हटल्यार आमी लोकसभा म्हटल्यार देशाचे सेवेक लागून आमी वोट मारपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार राज्यसभेक लागून आमचे इलेक्शनाचे वोट म्हणटा पळय न्हू ते आमचे विधानसभेक लागून वोट मारूंक जाय आनी तुमी एक काम करात म्हाका कोण व्हडलो म्हणून वोट मारनाका मनशाक कोण म्हणा तुमचे तुमी थरोवन म्हाका एक वोट मारात आनी म्हाका चान्स दिवन पळयात धरती माँ मुझे पुकार रही है अरे तुका जशी पुकार रही आहे तशी आमची धरती मा आमकां बी पुकार रही आहे आमकां येवन सांगता बोवाळ मारता की हो राजकारणान जो भ्रष्टाचार चालला तो नितळ करात जी वशिलेबाजी चलता ती काबार करात आणि जे तरेतरेचे नाका जाल्ल्यो घाणी चालल्यात पळय त्यो मुळा पासून हुमटून उडया म्हणटा आमकांय धरती मा येवन रडटा मरे जेन्ना चर्चिल बोटीरसान गोंया येयल्लो पळय तेन्ना ताणें एक तियात्र बरयल्लो म्हजो घात घेतलो अशें कितें तरी नांव तेचें आनी आज दुस्त काँग्रेसान चर्चिलाचो घात घेतलो म्हाका दिसता ताका पयलेंच कळयल्लें की काँग्रेस हो खंयचे पार्टी घात घेतलीच म्हणून तेजो आता राजकारणी लोक स्टेजीर रावून कसले डायलॉग मारता यो बायले यो सोरो दिता तुका पयलो अशी कातारां म्हणटा आनी कितें जाण अमृत्या आतां राजकारण म्हणटा तें मुगो नाटक जाला तियात्र जाला सिनेमा जाला जाणा मुगो बाय आमच्या काही राजकारण्याचे कोलाट्यो उडक्यो मारतात मुगो इकडल्यो तिकडल्यो तेका लागून आमचें राजकारण मातशें घसाल गो लोकांनी त्या घाण केल्या पूण म्हाज्या सारकेलो एक पयलो नवो मनीस तुमच्या फुड्यान येता तुमची सेवा करपाक हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता की तुमी म्हाका एक ही संदी दिवची म्हणून पात्रांव तूं कितें उलयता पळय तें आमकां कळटा राजकारणान कोण देंवता पळय ताका मरे कोण दुखणून घालना तूं भितर सर म्हणून आतां तूं रावता तशे बाकीचे उमेदवार रावता पळय ते आपल्या खोशेन रावता तेंच्या मनान येता आपणें आज राजकारणान देंवचें आनी उमेदवार म्हणून जावचो म्हणून तसो तूं आज रावला तूं रावतकूच तूं लोकां कडेन मतां मागूंक भोंवता तूं कितें उलयता पळय ते सगळे लोक आयकून घेता पूण आपल्याक जाय पळय ताकाच मत मारताले तूं कितें उलयता तें उलय आमी आयकता आनी मागीर थरयता कोणे कोणाक मत मारपाचें पळय जाण तप्पा सावथ गोवान सार्दिनाचो चेडो शेलोम हेणें फॉर्म भरला आनी दुसरो आमचो चर्चिलान खंय ते ममता बॅनर्जी फॉर्म भरला कसली पार्टी रे ती अरे ती तुरणमू तृणमूल न्हय रे आनी कसली तृणमूल काँग्रेस तृणमूल हा तेच ती हा तृणमूल काँग्रेस ती पार्टी ती हा तो त्या पार्टीचे फॉर्म भरला तेणी आनी ताचे सिंबॉल कितें जाणा मरे हा. पानां खंय पानां पाना पयलीं UGTP पार्टी 2 पानां म्हणून फामाद आसली आनी आतां ही पानां म्हणून आनी कितें केलां अरे दोन पानां करून मरे निवडून येतकूच लोकांच्या तोंडाक मरे पानां पुसता आगो अमृत्या हें सगळें आमचेर म्हणजे आमच्या लोकांचेर आसता खंयचो कॅन्डिडेट कसो आसा पळय आनी तेचो बॅकग्रावंड कितें आसा पळय तो जाणो जावनूय आमी मतां मारता आनी मागीर तो आमच्या तोंडाक जर पानां पुसना जाल्यार कितें करतलो जाणाय मरे खंय ना आयक अमृते बाय हांव कितें म्हणटा तें पळय तुमी पळय हें सगळें उलयतात न्हू तर सांगता म्हणून रागार जावं नाका कित्याक हें पळय तुमी कितें उलयता न्हू तें तर कोणें आयकत जाल्यार कोणूच बरो मनीस म्हणून ह्या राजकारणांत भितर सरचो ना मागीर कशें जातलें खंय हा आमी उलयता म्हणून वाय आनी लाखांनी कोट्यांनी रुपयाच्यो भानगडी करून सरकारची तिजोरी आनी लोकांक लुटता तें वायट न्हू आमचो देश हो लोकशाही मान पळय देश कळ्ळें मुगो पळय राज्यान मुगो पयल्यो म्हणटात त्यो पंचायतीचें इलेक्शन जाता पंचायत इलेक्शन तेज्या उपरांत मागीर मुगो राज्याच्या खातीर विधानसभेच्यो वेंचणुक्यो जाता
आणि मागीर देशा खातीर मुगो लोकसभेच्यो वेंचणुक्यो जाता कळ्ळें न्हू मागीर त्या सगळी सिस्टम आहा त्या सिस्टमी प्रमाणे आमी ते इलेक्शन जाता म्हणटूच आमी तेज्या प्रमाणे वागोवंक जाय कळ्ळें न्हू तुका तुजें सगळें बरोबर आसा पूण आतां फाटलीं 10-15 वर्सां जालीं आमी पळयता मरे हें कितें जें घडटा पळय राजकारणान गोंयान आनी अख्ख्या भारतान प्रत्येक जाण मरे राजकारण्याक विटला रे आतां सारकेंच घेतो तोप्पा लोक मरे सारखे फ्रस्ट्रेट झाल्या हे निवडणुका पयलीं बरे असतात मनीस एकदा निवडून आयले काय ना मागीर ते आपणाक जाय तेच कोत्तात बोस्त्या हे मात तुजें सामकें खरें आं आमच्या वाड्यार मरे एक पंच आसलो तो मरे गांवांतल्या कित्याक वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक मरे पावतालो कोणागेर लग्न आसा माटो घालूंक हजर कोण दुयेंत जालो ताका हॉस्पिटलान व्हर तेची वखदां हाड कोणाची लायटीची कामां करूंक जाय ती करतालो निवडणुके पयलीं मरे ताणें सगळ्या घरांनी वचून ती BPL ती फॉर्मां भरली ती आपल्या स्वताच्या पयशे खर्च करून पणजे व्हरून मरे ऑफिसान दिली आणि आता तो निवडून आयला जाल्यार वखदाक लेगीत मेळना मरे आगो राजकारण म्हणून तुमकां कितें दिसता फकाणां जो कोण निवडून येता न्हू ताकाच कळटा राजकारण म्हणून कितें पळय तें अरे बाबा डॉमिनीक आतां म्हाका एक सांग राजकारणी म्हणून निवडून येतकूच तो जर बदलता जाल्यार आमकां असले राजकारणी आनी बदलपी मनीस कित्याक जाय आनी फायदो कितें बरो मनीस म्हणून सांगून पळयात ते कितें आसूं तुमी एक म्हाका ह्या फाराक चान्स दियात आनी पळयात कितें जाता पळय तें तूं कितें कर मरे भाई तुजो तूं प्रचार चालू दवर लोक कितें तें थारयतले आं बरें म्हाका फुडें वचपाक जाय हांव येता बरें बरें पूण म्हाका तोप्पा तुमचो आशिर्वाद जावो मात हय 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 आसा मरे आशिर्वाद बरें रे येता पळयात मातसो म्हाका पळयात बरें भाई बरें हांव येता म्हाकाय प्रचाराक वचपाक जाय बरें बरें चल मेवचें बरें दोत्तू आप्पा ह्या फावट कोण येता कसो दिसता तुका आगो कोण येता आनी कोण ना हाजेर आमी आतां कितें उलयतले पूण प्रत्येक जाण मुगो आपले सरकार जातलें अशें म्हणटा आनी सरकार जातकूच प्रधानमंत्री जावपाक कितले जाण तयार रावल्या पयल्या तुवें आं हांव नको प्रत्येक जाण म्हणटा आपूण प्रधानमंत्री बरें तोप्पा मृत्या हांव येता कितें आहा रे भाईक लागून मातसो नेट धरपाक जाय येता अरे बाबा तूं प्रचाराक वता ताच्या जाल्यार वच रे आमकां तशें कांय ना आमी कोणाक आडयना पूण कितें आसना मरे चडूय तो पेज मरे माथ्यार घेवं नाका नाजाल्यार मरे तूं सारकोच तांचे बरोबर पडटलो आनी आमकां तूं जो जाय पळय तो ना जातलो आनी फाल्यां राजकारणान चड पडून जर पिसो बी जाशी न्हू जाल्यार आमकां सांगपाक आनी कांय आदार उरचो ना ना तसो कांय भिवनाका बरें येता बरें बरें दोत्तू अप्पा ते चर्चिलान तृणमूल काँग्रेसी यंग मारल्या म्हणटूच काँग्रेसी हो त्रास जातलोच तिकडे सार्दिनाथ चेड्यान फॉर्म भरला पळय म्हणटूच काँग्रेसी वोट कमी जातली म्हणटाय तूं अरे कोणाक कितली मतां पडटलीं कोण कोणाक वेंग मारतलो आनी कितें फुडें जातलें तें आज आमी कित्याक उलोवया 12 तारखेर मतदान जालें की ती सगळीं मतां बॉक्सान पडलीं की ज्या दिसा निकाल आसता पळय त्या दिसा आमकां कळटलें कोण निवडून आयलो पळय तो पूण एक लक्षांत दवर प्रत्येक उमेदवार मरे जो वेंचणुकेक रावला तो आनी त्या पक्षाचे मनीस तुमच्या दारान मरे येतले मतां मागपाक आपापल्यो गोश्टी सांगतले त्यो तुमी आयकपाच्यो तांकां धाडून दिवं नाकात आयकून घेयात कित्याक मरे प्रत्येकाक आपली बाजू म्हणपाचो अधिकार आसता आमचें काम आयकून घेवपाचें कोणाचो अपमान म्हणटा तो करप ना दोत्तू आप्पा हें मात सामकें खरें आं मत कोणाक मारप आनी कोणाक ना हें दरेकल्यान थारोवपाचें पूण प्रत्येकान मरे मत मारपाक जाय कित्याक तो ताजो अधिकार म्हणटो 12 तारखेर सगळ्यांनी भायर सरून आपलें मतदान करूंक जाय आनी हांव तुमकांय सांगता मताचो अधिकार वगडाव नाकात प्रत्येकान ह्या हक्काचो वापर करूंक जाय तुमच्या कोशियासाक विचारात आनी निर्णय घेयात आनी त्या उमेदवाराक तुमी मत मारात पूण 12 एप्रिलाक भायर सरात आनी मत मारात लोकशाय